हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणीक सगळ्यांकय स्वागत. हांव हाजी सात्विक कुकिंग कार्यक्रमांतू एवोकाडो टोस्ट अँड सँडविच कशें करचें म्हूण सांगून दिता. प्रारंभारी आमी ग्रीन चटणी कोण घेवया. ताका जाय आशिल्लो आयटम कोथंबरी पालो, पुदिना पालो आनी एक जिंजर, एक तरणी मिरसांगी आनी एक लिंबियो. ते पुरे आमी मिक्सींत घालका मागीर वाट्टोवका. चेडवां हें भारी खूश जाता. मीठ घालून घेवन लिंबी पिळून घेवन वाट्टोवका. जाय जाल्यार थोडें उदक घालून घेवन ग्रायंड करता. हांगा ग्रीन चटणी रेडी जाले. एवोकाडोचे कशी मिक्सचर करचें म्हूण सांगून दाखोवन दिता. एवोकाडो अशी कट करका. ताजी बी काण घेवन चंद करून ताजी पल्प काणू ताका लिंबी पिळका. इता म्हळ्यार ते कलर वतना जाल्यार काळे जाता. सो लिंबी घालून घेवन चंद लायक करून स्मॅश करका. ताजे नंतर ताका तरणी मिरसांगी, कोथंबरी पालो, पेपर पावडर, मीठ, गरम मसाला पावडर घालून घेवन मिक्स करून दवरका. एवोकाडो टोस्ट कशें करचें म्हूण प्रारंभ दाखयता. कायलींतू कृष्णा प्रीती आशिल्ले लोणी घालून घेवन एक सायड ब्रेडाक भाजूका. भाजिल्ले सायडाक ते प्रिपेर केलेले ग्रीन चटणी घालका. चंद करून घेवन ते स्प्रेड करका. ताका एवोकाडो मिक्सचर घालका आनी चंद करून फोर्का दुखोवन कशी जाता तशी चंद करून डिझायन करका. आनी कायलीन धुवन घेवन भाजूका. एक सायड भाजूका. जाल्ले रेडी जाल्ले. एवोकाडो सँडविच कशें करचें म्हूण पळया. ताका तवशेचे आनी टोमॅटोचे स्लायस करून दवरका. तशीची तावड आमी प्रिपेर केलेलो आसता पळय ग्रीन चटणी तें चंद करून स्प्रेड करका जाता. ताज नंतर ताजे वयरी एवोकाडो मिक्सचर तशी चंद करून स्प्रेड करका. एवोकाडो फ्रूट और बटर फ्रूट म्हणटा हाका भारी जिवा लायक. देहाचे तूक नश्ट करूक, मागीर हार्ट पेशंट आहा तांकां, तशीची चर्माकय भारी लायक आनी डायबिटीज पेशंटाक हें फ्रूट भारी लायक. हें मागीर फ्रेंडाले तोटात जाल्लेले ताजे वयरी एक एक कुकुंबर स्लायस आनी टोमॅटो स्लायस दवरून घेवका. वेरी हेल्दी रेसिपी. आनी अशी एक ब्रेड काण घेवन ताजी वयर फोल्ड करून दवरका. तशीची कृष्णा प्रितीचे बेंडे घालून घेवन ते कायले दवरून घेवन भाजूका. मस्त वेळ भाजूका म्हणना. दोन सायड सलपाची भाजून घेतल्यार आमगेले सँडविच रेडी. श्री कृष्णाक आमी नैवेद्य करया. हरे कृष्णा.